आज नॉमिनेशन फॉर्म हांवें फायल केला. येता ते 14 तारखे इलेक्शनाक माझ्या मतदारसंघात एकूच आव्हान आसा की वोट तुमचे डिवायड करू नका. फाइट इज बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस. द फाइट इज बिटवीन प्रमोद सावंत एंड धर्मेश सकलानी. सो आनी कोणाक मत मारून ते बीजेपीक मत वयतले. ताका लागून वोट डिवायड करू नका ही माझी पहिली विनंती. दुसरी विनंती माझी मतदारसंघात की तुमचे फॅमिलीचे, तुमचे सैऱ्यांचे, तुमचे फ्रेंड सर्कलाचे, तुमचे वेल विशर आणि तुमचे शेजाऱ्यांचे हे तुम्ही मत लागीं करपाक आनी काँग्रेसीक मारपाक तांकां कन्विन्स करा. म्हणून कोविड टायमार गर्दी करू नका म्हणून ऑलरेडी रुल्स एंड रेग्युलेशन आउट केल्ले आसा. कायदो फक्त आमकांच लागता. ऑफिस ओपन करचे आदींच पेपरार आदलो फोटो येयलो म्हणून वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून पहिलेच दिसा ऑफिस ओपन करचेच पयलींच नोटीस. कायदो फक्त आमकांच लागता, तांकां लागना. सीएमाक लागना. गर्दी पळोवंक ना तुमी. पुलिसूय आसले, सगळ्यो ऑथॉरिटी तेंच्या फुड्यानूच आसली. तांकां कायदो लागना काय म्हणटा. आमकांच लागता. काउंट करा 50 वयर आसा जाल्यार. सांगपाचे एक आनी करपाची एक कृती हे बीजेपीचे तुम्ही पळयल्ले आसा. सीएमा बद्दल चड उलोवंक सोदिना. म्हाज्या मतदारसंघाक सगळ्यांक खबर आसा. केल्ले गेले वयतले निश्चितूच आमचो विजय आसा हे तुमकां खबर आसा. आनी सायलेंट वोटींग जातली म्हाकाय खबर आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांच्यान परत नम्र विनंती करता. तुम्ही 2 टर्म ताका दिले. एक टर्म, एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक चान्स म्हाका दिवन पळया, काँग्रेसीक दिवन पळया, आमकां दिवन पळया. आमी कितलेशे वर्सां राजकारणान आसा, जनतेची सेवा करता. 10 वर्सां जाली म्युनिसिपालिटीन. आमी केन्नाच कोणाचे सुडाचें राजकारण करूंक ना. केन्नाच कोणाच्या घरात कुत्रे सोडूंक ना. येता ते लोकांक फक्त जनसेवा केला. निस्वार्थपणे जनसेवा केला. जाता तितली लोकांक मदत केला. हेची पावती आमकां येता ते इलेक्शनाक मेळटली हे म्हाका निश्चित आसा, खात्री आसा. डबल इंजिन सरकार आतांच डायलॉग हांवें आयकलेलो. डबल इंजिन सरकार एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता. मायनिंग कित्याक चालू जावंक ना. 10 वर्सां जाली आश्वासनां दिल्ली. ते लोकांचे हाल केले तुम्ही. मायनिंग बेल्टान जी नोकरी दिवपाक जाय आसली ती सुद्धा दिवन पावूंक ना. नोकर भरती घोटाळा फामाद जाल्लो आसा आनी कोर्टानूय केसी आसा. पयशे घेवन नोकरी विकला हे तुमकांय खबर आसा. विधानसभेन काँग्रेस पक्षाचो विजय हो निश्चित आसा. कारण गेली 10 वर्सां जो आमदार हांगासर फावो जालो, बीजेपीचो आमदार फावो जालो, म्हाका ताका एकूच विचारण दिसता. जे सीएम आशिल्ले, चीफ मिनिस्टर आसले, तांकां खबर नासली की कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो म्हणून. कोड ऑफ कंडक्ट ज्या मनशाक सीएमाक जावन कोड ऑफ कंडक्ट केन्ना लागतलो हो ताका खबर ना. लोकांक ज्यो नोकरेची जी आश्वासनां दिली, 10,000 ज्यो नोकऱ्यो काडल्यो आनी ज्यो पुलीस डिपार्टमेंट जे सीएमाकडे जे असले आणि ताजी नोकरी सुद्धा जी पोलीस कॉन्स्टेबल असो किंवा जो इन्स्पेक्टर असो ताजी नोकरी सुद्धा सीएम दिवू शकलो ना. हे सगळ्या साखळीच्या जनतेन जाणून घेतला आणि त्यांना या साखळेन काँग्रेस पक्षाचो हो विजय निश्चित असा या फावटी. तसेच या साखळेन तांच्यांनी कितें डेव्हलपमेंट केला ते तांच्यांनी दाखोवचे.